पुलीस फाल्यां जर अशें आर्ग्युमेंट घालपाक शकतात की आमकां समजा एक टेम्पल कमिटीन सांगलें की तुमी बॅरिकेड्स घालनाकात, तांचे आयकलांनी आमी घालना म्हणून हो आर्ग्युमेंट येवपाक शकता? पुलिसांनी सांगले म्हणतात. न्ही, पुलीस सांगपाक शकतात की तांणी घालनाक म्हणून सांगलें म्हणून आमी घालना म्हणून. ना 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 फायनली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसाची येता. कमिटी कितेंय सांगू शकता बिकॉज दे आर सिविलियन्स. आतां जेन्ना आमी ट्रेंड आसता, आमकां ट्रेनिंग दिल्ली आसता, पर्टिक्युलर लायन कशी लावपाची, क्यू कशी लावपाची, लोक कशे सोडपाचे, भितर खंय बॅरिकेड्स जाय आनी बॅरिकेड कितले स्ट्रॉंग जाय, मुवमेंट्स कशे आसपाक जाय, हे सगळे स्टडी करपाक जाय पुलिसांनी, रिहर्सल करपाक जाय, हेचेर ड्रील जावपाक जाय. आनी आतां कमिटी सांगता ते आयकपाची गरज पुलिसाक ना, ऑर कलेक्टराक ना, कोणाक ना. एडमिनिस्ट्रेशन लॉ अँड ऑर्डर येता तेन्ना त्यांनी तांकां सांगपाक जाय बाबा वी हॅव टू डू इट. इफ यू आर नॉट डुईंग जावचें ना. ते सगळे मॉनिटर करून घेवपाक जाय काम आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचेर. बरोबर. सो ओल्ड गोवा फेस्ताचे तुमी पळयात कशें जालें ते सिस्टमॅटिकली जालें ते, कित्याक इट वॉज व्हेरी नायसली प्लॅन. सो ह्या पद्दतीन जरी बारीक जरी ही गोष्टी असले जाल्यार हितून सडनली क्रावड येता जात्रांनी बी, आनी हे क्रावड कंट्रोल करपाक आतां गरज आहा. कित्याक फाल्यां कितेंय जावं शकता हितून. बारीकशी झगडी जरी जाली जाल्यार हे स्टॅम्पेड जावं शकता. तेन्ना लोकांचे फक्त एकूच फियर क्रिएट जाता आनी लोक हेल्टर स्केल्टर धांवतात. बरोबर. आनी तितून स्टॅम्पेड जाता. मागीर प्रत्येकाक आपलो जीव जाय म्हणून धांवता. बरोबर. तितले आमी म्हणटा तेणी सायलंट रावपाचें, हे करपाचें, हे केन्ना पॉसिबल? पॅनीक जाता तेन्ना पॅनीक जाता. आनी हे जर कंटिन्युअसली जर PA सिस्टमाचेर सांगत रावले लोक जाल्यार प्रत्येकाची मोती जागी उरता आनी काम करूं शकता. बट दिस हॅज टू बी मॉनिटर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलीस जावं आनी सिविलियन जावं, हेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन करपाक जाय. आनी ते कंपनी हेका जे आमी कमिटी म्हणटा, कमिटीक आमी ते फोर्स करपाक जाय. अब तेजे कडेन समज जर ती इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, बॅरिकेड्स ना जाल्यार वी हॅव टू अरेंज इट. आनी सर्टन जाग्याचेर आमी अरेंज करता. कित्याक लोकांचो सेफ्टीचो विशय हो पुलिसांचो. यू कॅनॉट सांगले म्हणून आमी ना ना कमिटी खूब फावटी आमकां खुबशे सांगता. आमी CCTV लाय म्हणटा तेका, ते लायना CCTV. पूण आमी तेंचे कडेन वचून कोऑर्डिनेट करून ते इन्श्योर करपाक जाय वा CCTV लावपाक जाय. तांकां सांगपाक जाय कित्याक लावपाचें ते, हे सगळे गोश्टी घडपाक जाय. पुलीस ते हे आयकना, तांकां आमी सांगलेले असली भाशेन एडमिनिस्ट्रेशन उलोवपाक शकना. ना 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 हांवें कित्याक विचारलें, हांवें शिरगांव एज एन एग्जाम्पल, खंयचीय फाल्यां देवस्थान कमिटी आसूं, खंयचीय फाल्यां पॅरीश आसूं, किंवा खंयचीय फाल्यां आनी खंयची रिलिजियस गजाली आसूं, हे आपले विशीस सांगपाक शकतात आमकां अशी जाय तशी नाका म्हणून. फायनली पब्लीक सेफ्टीच्या दृश्टीन कितें म्हत्वाचें हे एडमिनिस्ट्रेशनान पळोवचें पडटा न्ही. या एल्विस बाबू यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉयंट. म्हणपाक जाय कितें विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर पाटील, खंयचें ल्हान अशें धरपाक जायना. आय टेल यू वाय. आमी जर ओल्ड गोवा बाय रफ एस्टिमेट्स ते सांगता ते भशेन जर 8 मिलियन म्हणजे 80 लाख लोक येवन गेले किंवा कितले कोट्यांनी येवन गेले, ते डिवायड बाय 40 days केले जाल्यार ऑलमोस्ट 2 लाख सुमार. करेक्ट. 2 लाख पडटा. सो ह्या हितून त्या दिसाक 2 लाख येवन गेले. एक्झॅक्टली. सो त्या दिसाची परिस्थिती की हांगा 2 लाख लोक आशिल्ले. सो यू हॅव टू अप्लाय द सेम यार्डस्टिक, सेम इम्पॉर्टन्स. तेतून आनी डायल्यूट करपाचो प्रश्नच येना. सो हे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान किंवा ताची जी टीम आसा, आय एम नॉट सेइंग वन डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तिका ट्रान्सफर केली आनी दॅट इज नॉट द सोल्युशन. द सोल्युशन इज त्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाची जबाबदारी टू गेट द टीम टुगेदर अँड मेक देम वर्क. आनी खंय लूपहोल्स आसा, खंय डिफेक्ट आसा ते बरोवन काडपाचें तें काम. इतलेंच. इट इज व्हेरी व्हेरी सिंपल. हांकां करपाचेंच ना.